ब्रेस्तार 7 डिसेंबर भाग्यवंत आंब्रोज धर्म उद्योक्ष आनी धर्मशास्त्री मुखेल वूड सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरात सदांकाल नियाळाक आदार कोलकाताची मदर तेरेसान कोलकाताच्या गरीब दुबळ्यांचो अनाथांचो बरे भाशेन सांबाळ केलो। केन्नाच तिणें अंतर करूंक ना। सगळ्यांताय तिणें देवाचो उपकार पळयलो। सगळ्यांची मोगान सेवा केली। शांतीन तांकां ह्या कश्टांतल्यान फुडो करूंक शिकयली। आज आमी तिका जिवी भाग्यवंत मदर तेरेसा म्हणटा। हें सगळें करूंक तिका सोंपें जावंक ना। दर दिसाक आपले कश्ट वावर भाव भयणीची पिडा मागणांतल्यान देवाक भेटयताली। हो सगळो वावर तिणें सदांच सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरून केलो आनी ती जियेताली देखूनच तिणें हो वावर बरे भाशेन केलो। आयच्या पयल्या वाचपान इस्रायल प्रवादी हेंच सांगता, कसलोय तुमचो वावर तो जावं सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरून करात, कित्याक हो वावर देवाक मानवलो जाल्यार देव तो शांतीक पावयतलोच, हातूंत दुबाव ना। आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी वाचलां, तुमी सोम्या म्हणून स्वर्गीच्या राज्यांत पावची नात। दर दिसाचो वावर कश्ट दूख पिडा हें सगळें मिसा भेटेंत आनी पवित्र संस्कारां मुखार मागणें करून सदांकाल सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरून उबारात। खरेंच देव आपल्या मोगान भरतलो आनी बरी वाट आनी भावार्थाचे दिशेन भाग्यवंत आंब्रोसा भाशेन जेजूक गोवायकी दिवंक फुडें चलूंक उजवाड जातलो। म्हजो थाराव, दर दिसाक कसले परिस्थितींत हांव आसूं, कश्टा आडकोडींत दुखांत पर्यंत सदांकाल सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरून जियेतलों।